फाटले 5 वर्सांक आमी गोंयांत बीजेपी सरकार पडयला। कित्याक 5 वर्सां आदीं ताणी गोंयच्या लोकां मुखार व्हडली स्वप्नां दिल्ली, व्हडली आश्वासन दिल्ली। आता काय उलयल्या की गोंयची बेकारी काबार करतलो। जरी तर बेकारी काबार जायना, बेकारी बोत्तो म्हयन्या फाटल्यान 3,500 ते 4,500 दितलो। गोंयची म्हारगाय काबार करतले, गोंयांत जे कासिनो आहा ते बंद करतले, गोंयांत जे ड्रग्स चलता बंद करतले, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो प्रश्न हा सुटावो करतले, रिजनल प्लॅन भ्रष्टाचार चलता आमी चेंज करतले, गोंयकारांक स्पेशल स्टेटस दितले। आणि सांगूंक जाल्यार आमी चार्जशीट काढले आहा, ही ताणी आश्वासन दिल्ली, एक पूण आश्वासन पूर्ण केलें ना। पदयात्रा चालू केली आणि चालू खेंच्यान केली, चालू केली पेडणेच्या ज्या भागात फ्रीडम फायटराचे मेमोरियल आशिल्ले, पत्रा देवीच्या फ्रीडम फायटराच्या मेमोरियला कडल्यान काँग्रेस पक्षान एक उलो मारलो गोंयकारांक, बीजेपी हटाव आणि गोवा बचाव हो आशिल्लो नारो। आणि ही राजकीय क्रांती पदयात्रेच्या रूपान आज कुंकळेच्या गावात पावल्या। 10 वर्षांपासून आम्ही काँग्रेसात आणि 15 साली घेऊन आमचो आमदार पडलो, त्यांना सांग आम्ही काँग्रेसात परत असले, अजून आताय आसात। आमकां कोणाकूय तिकेट मेळ्ळी जाल्यार आम्ही काँग्रेसाच्या बरोबर आसतले। हे आमचे डिसिजन। कांग्रेस पार्टी जीतेगी, जीतेगी भाई जीतेगी, कांग्रेस पार्टी जीतेगी। आणि मायनिंग बंद केलें, 22,000 ट्रक कोणबेतात, शेकड्यांनी बारज्यो कोणबेतात, हजारांनी लोक रस्त्यार। भस्मासुरान हात दवरलो, 1 लाख लोकांचो गबर जालो। हांकां सत्या दिल्ली कितें बरें करतलें म्हूण, पूण जेन्ना देवाक कळ्ळें की भस्मासूर सगळ्यांक काबार करता, भस्मासुरा फुडें एक बरी डान्सर धाडली आनी तिणें सांगलें तूं आत असो दवर म्हूण। सो भस्मासुरान आपले तकलेचेर हात दवरलो आनी आपलोच गोबर करून घेतलो। हे तुमी ह्या वेंचणुकेन विधानसभेच्या बीजेपी पक्षाक करतले, म्हाका येलो पळय तो भावना। रडयता त्या हॉस्पिटली रडटा, ते आमकां म्हणटा अरे बाबा तुमचे सरकार परते हाडा, मागीरच आपण उद्घाटन करून घेता, ताजे पयलीं नाका आसूं थंय तशें। अशी फटी मारून हे सरकार सत्तेर आयलें। कितें दिलें ह्या सरकारान?